सुरुवातीक आमी गायन घेवया A28 पेज 14. Surface Purajamana, no figin road to the Gaya. Amchi kati rotoria, tade korunda koya. Surface Purajamana, sondo saringin kaito. Surface Purajamana, sondo saringin kaito. Podvidar polish paulia, patoi amka sorvo. Soglia porzanda koli, podvi aplia bogaci. Surface Purajamana, sondo saringin kaito. Surface Purajamana, sondo saringin kaito. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. सुरविश्वूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बामणिदो नातालांच्या काळांत आमी आसां आनी पवित्र सभा देवाक दिन वाजता ताणें आपल्या पुताक आमचे पासत धाडला आमची सोडवण करूंक. त्याच सोडवणाराचें रुपणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी देवाक दिन वाजता हे देवळल्या देड्या पासत. आज मुंगळार देखून तुमी जायतीं जाण हांगा आयल्यात तुमच्यो गरजो घेवन, तुमची मागणी, तुमचे आवडे, तुमची स्वप्नां, तुमच्यो सांडलेल्यो वस्तू सोदून काडूंक, तुमची पिडा घेवन आयल्यात, तुमच्या भुरग्यांक घेवन आयल्यात आनी जायतें तुमच्या मनांत आसा. जें कितें तुमी मागतात हांगा तें बायग्योत आंतून तुमकां दिता. हांगाच न्हय पूण सगलीं जीं ह्या वेळार ऑनलायन मीस आयकतात, संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातार तावन तीं आयकतात, तांकांय बी बायग्योत आंतून आयकता आनी तांची मागणी शात्ती पावयता. कितलो लोक हांगा येता, मुद्दम येता हिंगा ऑनलायन मिसां आयकचे आयकून मुद्दम हांगा येता दिन वासूंक बायग्योत आंतोनीक, कित्याक ताचे विणवणेन जें कितें तांच्यांनी चिंतूंक जाय नासतलें, म्हणजे घडचें नासलें तें बायग्योत आंतोनीन तांकां फावो केलें. असल्या भावार्थान ते पासत हांगाच न्हय सगलीं मीस जी हांगासान आयकतात तीं लेगून भावार्थान हांगा येतात बायग्योत आंतोनीशी हो आमचो ओरचोऱ्यां करपी बायग्योत आंतोन. आनी जेन्ना खोल भावार्थान ती मागतात तांकां तो तें फावो करता. असल्या भावार्थान आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. जेजू आयलो आमचो भावार्थ गोट करूं, आमकां बापाचीं भुरगीं करूं. असल्या भावार्थान तर आमी एकठांय जाता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. जें कितें आमी आवंड येता, जें कितें आमी आश येता, जें कितें आमी सपनेता तें सगलें तोच देव बायग्योत आंतोनीचे मजतीन आमकां दिता. असल्या बरवशान ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. जायत्यो आमच्यो अस्कोताय आसात, त्यो अस्कोताय आमच्या देवा मुखार घालुया आनी ह्या नव्या वर्सांत आमच्या अस्कोतायेक बोड दी आनी हें नवें वरस आशिर्वादाचें वरस आमकां फावो कर म्हूण मागता आसतना आमचीं पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बोरी भलायकी मागून हे ते साव मिसाचें भेटयता मारिकिन्या पेरेरा तिचे पासत करीत भाशेन मागुया आनी आमच्योय गरजो ज्यो आमी घेवन आयल्या त्यो देवा मुखार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन मागुया आनी तुमची आर्गां बायगोंत आंतोनीन जाय तें तुमकां केलां ताचे पासत तुमी आर्गां दिता ते वेळार आर्गांय बायगोन आंतोनीक तुमी दितात ती हे वेळार घालात. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
बागयूंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू फोटकिरो कोण, जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणोना तो, होच क्रिस्तांव विरोधी. बापाक तसोच पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळोना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश अरोंबाक थावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदांच सांबाळात. सुरवातेक थावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें थोकलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाची शिकोवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवण मेळटा ती खोरी, फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकोवणे प्रमाणें चलात आनी ताचे सवें रावात. वय प्रितीच्या भुरग्यांनू जेजू सवें रावात. हे पोरी तो दिसती पडटलो ते ताच्या दर्शना दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतोल्या आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणा थावन पयस कोचचो ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पोवीत बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळे थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितांक घडून गाव आनंदाचे उलास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शुवर्तमाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबीं रावया. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जिवांची गोवायकी ई. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवाच्या यादनिकांनी आनी लेवितांनी मनशांक जेरुसलेमाक तावन पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें.
हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका विचारलें, तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें ताका म्हणलें, हांव एलिजाय न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तेन्ना तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जिवावान म्हणलें, इजाईयस प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरोण्यान एक ताळो बोब मागता, ओ ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय, प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कित्याक दिताय? जिवावान परतिपाल केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी ओडको नासलेलो एकलो हांगा आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो. पूण ताच्या बाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. बेतानियेंत जॉर्दानाचे पोलितोडी ज्यो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वकानी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामणीनो, ओ शुभ वर्तमानाचो वाक्को आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आयकला. कित्याक बायग्योन जुआंव बावतिस्ताची खबर आमी कोत्ता आनी ताका आमी मुख्य व्यक्ती कशी घेता. जेजूक आमच्या मोदें घेवंक ताणें तयारी केली देखून. पूण दोन वस्तू हांव हांगा घालूंक सोदतां. जेजूचो जुल्म आनी जुआंव बावतिस्ताचो जुल्म. पयले सुवातेर जाकारियास देव तेंपलांत धूम भेटोवंक गेलो तेन्ना ह्या तेंपलांत ताका दर्शन जालें. एक बोडवो दिश्टी पडलो आनी जेरुजालेचें तेंपल सगळ्या संवसारांत तेंपला मदें देव मंदिरा मदें व्हडतें देवाचे तेज आनी देवाची मोहिमा दाखयतलें. असल्या भोव व्हडत्या जाग्यार जाकारियासाक दर्शन जाता आनी ताका ओ देवदूत बरी खबर दिता, तुजी पोतीन गोरबेस जातली आनी पुताक जोल्म दितली. ही खबर व्हडल्या प्रमाणान जाता आनी जुआंव बावतिस्त ओरोण्यांत वाडटा. देव मंदिरांत ताची खबर सांगलोली, सगळे तेज आनी मोहिमेन भरलेल्या मंदिरांत, पूण तो सारको ओरोण्यांत वेता, जंय कांय ना, जंय तोळ आनी मोव खाता, आंगोस्त्रां उंटाची कातेची आनी उपास करून पिराचीत करून तयार जाता ह्या सोडवणाराक घेवंक. दुसरे वाटेन पळोवया, आंकवार मारिया नाझारेतची धाकटुलें घोर तिचें. तिच्या एक घोराचो वांटो थंय थावन इताल्याक व्हेल्लो आसा, जंय तिका दर्शन जालें. बोडवो आयलो तें साल, धाकटुलें साल तें थंय व्हेल्लें आसा आनी तिचो अर्दो घोराचो वांटो थंय आसा, नाझारेताक आहा. धाकटुल्या घोरान दिश्टी पडलें आनीक ओ सोड भोंडार जो जावचो आसलो तो भोव व्हड तो जालो देव मंदिरान दिश्टी पडलो. ही उरफाट्यो खबरो व्हडल्या देव मंदिरांत जुआंव बावतिस्ताचो जल्म कोडीत जालो, पूण तो ओरोण्यांत गेलो. आंकवार मरी ल्हान घोराब्यांत तिका देवदूत दिश्टी पडलो. धाकटुलें घोर तिचें
तिणें मागीर जेजूक देव मंदिरांत हाडलो आनी देखूनच ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची खबर पळयत आसतना वेगवेगळ्यो वस्तू पळयतात. देवाचें तेज आनी मनशांची खालतिकाय आनी खालतिकाय उदेशी देव आमचे मदें येता. येदो व्हडलो देव, मोहिमेन भरलेलो देव ल्हान गोरवांच्या गोट्यान एके खाणावळीन सुवातना देखून खावणेन तो जल्मता. इतलो ल्हान आनी इतलो लीन तो जाता अशें बायगेन पावलू बरोवन म्हणटा फिलिपकारांक. देवाच्या सुयबाचो, देवाचें तेज ताचे सोबे आसलें, पूण तो सारको ल्हान जालो, लीन जालो. सेवकूच न्हय पूण गुलाम जालो आमकां बापाचीं भुरगीं करपाक. हें जेजूचें कार्य. आनी देखूनच आज जुआंव बावतिस्त आनी जेजू हे दोग बापूल भाव. जुआंव बावतिस्त आपलीच ओळख करून दिता आपूण कोण तो, आनी बराबर आपल्या बापूल भाव जेजूची ओळख करून दिता. तो म्हणटा आपूण एक फकत ताळो, आपूण प्रवादी न्हय. तो प्रवादी जो आदलो कोरार दामता आनी नवो कोरार उगडटा. प्रवादी म्हणटा तो देवाच्या नांवान उलयता. देखून तो म्हणटा हांव ताळो. ओ ताळो म्हजो पूण उतरां देवाची अशें तो सांगूंक सोदता. हांव देवाचो ताळो, प्रवादीक ताळो. हांव आयला वाट नीट करूंक. हांव आयला लोकांक सांगूंक पातोक सोडून दियात, सोडवणार येता. हांव आयला तांकां स्नान दिवंक, तांचें मन बदलूंक. पूण म्हज्या फाटल्यान येतलो तो तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान दितलो. जेजूची अस्मिताय सांगता. जेजू कोण? तो येतलो तेन्ना पवित्र आत्म्यान सगल्यांक भरतलो, म्हणजे सरळ देवाची भुरगीं करतलो. ते पासून त्यो दोनूय अस्मितायो, आपूण कोण आनी ह्यो जो आसा तो कोण, हे दोगांची खबर बायगून जिवांव दिता. आमी कोण गाय? जेजू जल्मला, ताच्या फुड्यांत आमी कोण आनी तो कोण आमकां? हो प्रश्न आज आमी आमकांच घालता. जेजू देवाचो पूत सोडवोंडार आनीक ताच्या जल्मान, ताच्या कश्टा मरणा उदेशी, ताच्या जिवंतपणा उदेशी तो आमकां सोडयता. तो सोडवोंडार आनी हांव ताची शेळी. म्हाका तो सोडवण दिता. ते पासून तो उंच उत्ता आनी हांव खाला उत्ता. हांव कित्याक म्हणटा? कित्याक आमी क्रिस्तांव कशीं आमकां एक भितरलें व्हडपण आहा. तें व्हडपण घेवन आमी नासता. आमी बरीं, आमी सगल्यांहून उंच, दुसरो लोक बेश्तो, आमी बरीं. सारकें, क्रिस्तांव लोकां मदें जायतें बरेंपण आहा. क्रिस्तांव लोक बरें करूंक जाणा. क्रिस्तांव लोक आपणाक पिरापीड दितात ताका लागून बरें करूंक जाणा. क्रिस्तांव लोक बरी संस्कृताय सांबाळटा. आनी देखूनच आमी जायत्या भागांनी वयर उत्ता भायल्यान, पूण भितरल्यानूय आमी वयर उरूंक जाय. भितरल्यान आमची ओत्मिकताय आहा ती दिसून येवंक जाय. भायल्यान आमी बरी न्हेसता, बरे बरे सुवातेर काम कोत्ता, बरी आमची वागणूक, इतलेंच न्हय. हें येता कित्याक भितरल्यान आमकां देव भेटला. भितरल्यान आमकां सोडवणार मेवला. भितरल्यान सोडवणारान आमकां ओकोंड केल्यान हें अदीक भायर सरूंक जाय. ही ती गोवायकी. म्हज्या जिवितांतली ओत्मिकताय दिसूंक जाय. ओत्मिकताय म्हळ्यार दुसऱ्यांक बरें करप, दुसऱ्यांक बरें आवडप, तुका स्वता येता ताका बरें करप, तुज्या दुस्मनांक बोगसप. ही गोवायकी ओत्मिकतायेची गोवायकी. ही गोवायकी अवघड. दुसरी गोवायकी दिवंक सोंपें. बरीं बरीं न्हेसलीं, व्हडलो खुरीस गोड्यान घातलो, आमी गरजेंत आयल्या, बरें न्हेसप करूंक बरें आहा. बायगेवन मान्यवंत आग्नेल म्हणटालो, भायल्यान तूं न्हेसताय ताचे तुजे गूण नात,
तो म्हळी तुजे गूण भितरल्यांक तावन दिसूंक जाय नेसना उदेशी न्हय पूण तुजे बरे देखी उदेशी दिसूंक जाय अशें म्हणटालो तो ही बरी देख आमी दिता तेन्ना आमी गोवायकी दिता जेजू गोवायकी दिता जेजू कोण जेजू म्हजो सोडवंडार आनी ह्या सोडवंडाराक हांव गोवायकी दिता हांव म्हजीच अस्मिताय दाखयतां हांव देवान सोडयल्लो मनीस बरें करूंक म्हाका देवान पाठयला ही ती म्हजी अस्मिताय माय आयडेंटिटी एज अ क्रिश्चन आय एम दे टू डू गूड एन गूड म्हळ्यार सगलें मेंग्या भाशेन जेवप न्हय जायते फावटी आमी क्रिस्तांव चिंता आमी मेंगी कशीं बरीं जावंक जाय मेंगेपण घेवन न्हय बरेंपण नितींतल्यान येता बरेंपण आमकां आव्हान दितात ती आव्हानांक फुडो करूंक येता बरेंपण जेन्ना आमकां कोण कश्ट येता तांकां आस्ते तोंडान फुडो करूंक हें तें बरेंपण न्हय मेंग्या भाशेन जिवप मेंग्या भाशेन जियेल्ली आमी क्रिस्तांव जिवंचे ना जेजून आव्हान दिलें वायट कोतोल्यांक आव्हान दिलें हांव क्रिस्तांव हांव वायटाची बली पडटा आसूं दी जावं वायट केल्यार कांय ना कित्याक हांव क्रिस्तांव ना ना ती गोवायकी न्हय तुजीच अस्मिताय ओगडायताय तूं तुजी अस्मिताय दाखोवन दिना तुजी अस्मिताय भितरली आत्मिकतायेन भरलेली आत्मिकतायेन तुजें बरेंपण दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा तसली आत्मिकताय आनी अवघडा येता तेन्ना आमी मागता देवा कडेन मागून 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 देव आमकां ह्या वायटांतलो काडटा कितलेंय वायट येवं कितलेंय अदृश्ट येवं आमकां कोण सोतायता आमचें जिवीत काडटा अशें दिसता पूण तरी आसतना आमची जी आत्मिकताय आहा ती घेवन आमी मागता तेन्ना जायतें बरेंपण येता बायगेंत हातून ल्हान जालो सगलें न्हिदूंक गेल्या उपरांत तो रातचो कुजनांत वचून बश्यो धुतालो आनी कुजीन साफ कोत्तालो येदो व्हडलो गिन्यानी तो व्हडलें तत्वगिन्यान आनी देवशास्त्र शिकोवपी पूण असलें काम कोत्तालो ल्हानविकायेन आनी ताका लागून ताचें भाग्यवंतपणूय वाडलें ही ती गोवायकी चोरयां दिलोली कोण नासतलो पूण तो ती गोवायकी दितालो असली भितरल्यान तर आमकां आत्मिकताय आहा आमी असली गोवायकी दिता आनी आमी कोण ती दाखयता बायगेवंत आंतोनीन आपूण कोण तो दाखयलो देवाचो भोक्त आनी बायगेवंत आंतोनीचे गोवायकींतल्यान जायत्यांक बरेंपण हाडलें तेन्नाच न्हय आतां लेगून तो दुसऱ्यांक बरेंपण हाडटा आमी तर ल्हान जायत आमी बाबार्थान वाडत जाल्यार तो आमकां सांडचो ना तो आमकां सोडचो ना ही आमची आत्मिकताय जी भितर आहा ती आमी भायर दाखोवंक आनी ताची गोवायकी दिवंक तो आमकां आदार दितलो तर मोगाळ बांबडिनो आज ताच्या फुड्यांत आमी जायत्यो वस्तू घालूंक आयल्या पयले सुवातेर ल्हानविकाय मागुया बायगेवन जिवान आपूण ल्हान म्हूण दाखयलो आनी जेजूकूय ल्हान म्हूण दाखयलो तर आमकां हें गरजेचें आमी ल्हान मनशां आमचीं उतरां आमच्यो करण्यो आमची वागणूक अशी जाता तेन्ना बायगोंत आंतून आमकां लागीं आसतलो आनी जें कितें आमी मागता तें आमकां दितलो हो जेजू जो आमचे कडेन उलयला तो ल्हान जावन गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो आनी खाणावळीन ताका घालो तोच खाणावळीन घालोलो तो ह्या आल्तारार येतलो तोच तो आमचो सोडवंडार तोच तो आमकां आदार दिता आमी गोवाय जावं आमी ल्हान जावं आमी ताचे शिश जावं आनी तो सोडवंडार म्हूण आमी ओळखूंक घेवंक तर हेंच देणें आमकां सगल्यांक आयच्या दिसा फावो कर म्हूण मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसावां हे वेळार देवा मर्यांत आमी उबारुया
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक खरे आत्मिकतायेन आनी अखंड भावार्थान भरूंक आनी हे उद्देशी तांकां बापाचो आदार मागुया. Donia deva, aicam țodalo, Bukti ponar, margaulo. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांनी जिवितांत अडचण्यो कश्ट दुबाव प्रस्ताद तेन्ना जेजू ताय आमचो भावार्थ आलोना जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Donia deva, aicam țodalo, Bukti ponar, margaulo. आयज वागिवंत आंतोनीचो दीस भक्तीन पाळटना आमी सगल्यो गरजो ताचेच मजतीन देवा मोरयांत उबारतना आयचे इतेसांव भेटयतल्या मारिकिन्या पेरेर हिचे पासत खेरीतपणी बापा लागीं मागुया. Donia deva, aicam țodalo, Bukti ponar, margaulo. बापा मोगडा तुजे मुखार आमी घातल्यान ती ते सवां स्विकार कर. त्या भायर आज आमी जायतीं ते सवां घेवन आयल्यात. आमच्या काळजांत आसात तीं, मनांत आसात तीं. ह्या तुज्या व्हडा भाग्यवंताचे मजतीन आमी ती तुजे फुड्यान घालता. ती आमकां फावो जाल्यार तूं फावो कर आनी आमची क्रिस्ती गवायकी बरे भशेन सभे माजात दिवंक आमकां ओकोण कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41.
भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विदेय जाल्ल्या तुज्या एकल्याच आंकवार पुताचें मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पितांव. बायग्योंत आंतोनीचे विणवणीन आनी ह्या बलिदानाच्या बळान आमकां सगल्यांक विस्वाशीपणेन जिवंक आनी आमच्या जिविताची गोवायकी आमी सविमाजा दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुजे विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्यान दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगो तुया सोम्या जेसू आमी वोडोखाता आनी एकांसीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी हांगासर एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन दुता बायगोन तांतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन सेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन दोंतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टालनीन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढरेच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D46 पेज 74.
Moșirea caută, moși vorbi, pintor solea, Domnul tosa, Satlo salva, Zurutaka subauda, Iuda viswas tuji, Iuda viswas sodan tuji, Amashilia Golia Jesu, Ekasina Govor Zomo, Iuda viswas tuji, Iuda viswas sodan tuji, Amashilia Golia Jesu, Ekasina Govor Zomo. Sorga saku, aila devu, dusmanatli sodun livu, moja shilya, aila gevu, sasrik jivi, moje vardu, sasnik jivi, moje vardu. Iuda viswas tuji, Iuda viswas sodas tuji, Amashilia Golia Jesu, Ekasina Govor Zomo, Iuda viswas tuji, Iuda viswas sodas tuji, Amashilia Golia Jesu, Ekasina Govor Zomo. उभी राहूया, प्रार्थूया. सूर पोदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आतां घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता आनी बायग्योंत आंतोनी वरी सगल्या वस्तूं परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय आनी ताचे विणवणेन आमची मागणी तूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 50,2,730 रुपये. आमी 2 क्रिसमस बॉक्स क्रिसमस मिशन बॉक्सां म्हण दवरलेलीं, एक फाटल्यान एक मदें. तातूंत पडल्यात 80,630 रुपये. आनी ही सगलीं ज्यो इमाज्यो आहात हांगा 2 आनी भायर 2 तांचे सदस्य आनी बॉक्सान दवरलेलीं आसात. तातूंत पडल्यात 30,04,720 रुपये. ह्या तुमच्या उदारपणा पासत
आमी तुमकां दिनवासता उदारपणान तुमी आमचे इगोर्जेक बैगोंत आंतोनीच्या मनाक तें तुमी दान करतात आनी देव तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना तुमकां जाय त्या देण्यांनी तो बोत्तलो हाची खात्री हांव तुमकां दितां आतां मिसा उपरांत फादर हायसीन कुमसाराक आसतलो कोणाक तरी कुमसार करूंक जाय तुमी कुमसुंदरीन वेचे त्या कॉरिडोरान थंयसर तो बसतलो सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालते पडी मागतां नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमदुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बर वंशान रावता भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पडे तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय ते माग ओर चोऱ्यांच्या भागिवंत आंतोन तुकावलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मोजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातांत घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर आमेन.
शेवटाचे गायन घेऊया U25 पेज 243.